दीस बुधवार ऑगस्टाची 6 तारीख 2025. सोम्याचें रुपांतर. पयलें वाचप दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. अध्याय 7 वळ 9 तावन 10 आनी वळ 13 तावन 14 पर्यंत. हांव पळयत आसतना शिवासनां एका जाग्यार दवरलीं आनी एक जाणटो आपल्या आसनार बसलो. ताचीं वस्त्रां हिमा परी धवी आनी ताचे तकलेचे केस कापसा सारके नितळ. ताचें शिवासन एका उज्याच्या आगट्या बरी आनी ताचीं साकरां जळत्या उज्या बरी. ताचे मुखार थावन एक उज्याची न्हंय व्हाळटली आनी हजारांचे हजार ताची सेवा करतले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. न्याय सभेन बसका घेतली आनी पुस्तकां उगडलीं. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका दिली पदवी, महिमा आनी रायपण. सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करतलीं. ताची पदवी सासनाची पदवी, ती केदींच सोमची ना आनी ताचे रासवट केसो केदींच नास जावचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 97 1 तावन 2 5 तावन 6 आनी 9. श्लोक. सर्वेस्पर राजवट चलयता, सगळे पृथ्वे वयर तो सुवर्तो. सर्वेस्पर राजवट चलयता, पृथ्वी उल्लासू. दर्या करावळीचे गांव आनंद भोगू. कुपां आनी काळोख वसतात ताचे भोंवती. न्याय नीत ताच्या सिंहासनाची बुन्याद. श्लोक. सर्वेस्पर राजवट चलयता, सगळे पृथ्वे वयर तो सुवर्तो. सगळ्या संवसाराच्या धन्या मुखार वय सर्वेस्परा मुखार पर्वत मेणा बरीं कडटात. मळब ताचे नितीवंतपण परगडटा. सर्व जनांगां देखतात ताची महिमा. श्लोक. सर्वेस्पर राजवट चलयता, सगळे पृथ्वे वयर तो सुवर्तो. तुंच सर्वेस्परा संवसाराचो सर्वाधिकारी. सर्व देवांमध्ये अत्युन्नत म्हणटात तो तुंच. श्लोक. सर्वेस्पर राजवट चलयता, सगळे पृथ्वे वयर तो सुवर्तो. दुसरें वाचप सा पेद्रूच्या दुसऱ्या पत्रांतलें. अध्याय 1 वळ 16 तावन 19 पर्यंत. मोगाचेनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची पदवी आनी ताचें येणें तुमकां आमी कळीत करतना चमत्कारेन विणलेली घडपां वा काणयो आमी तुमकां सांगूंक नात. ताचो वैभव आमीच आमच्या दोळ्यांनी देखिल्लो आसा. जाय की देव बापातावन मान आनी महिमा ताका लाभतना महिमेवंत वैभवातावन ताचे विशयांत आयकल्ल्या त्या ताळ्यान अशें म्हळें. हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवाला. पवित्र दोंगरार आमी आसल्या वेळार असो ताळो आकाशातावन आयिल्लो तो आमी खुद्द आयकलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. आलेलुया आलेलुया. हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवाला. ताका तुमी आयका. आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 9 वळ 28b तावन 36 पर्यंत. पेद्रूक, जुवांक आनी जाकोबाक आपणा सांगाता घेवन जेजू मागणें करूंक म्हूण एका दोंगरार गेलो. मागण्यार आसतना ताचें मुखामळाचें सारकें बदल्लें आनी ताचें वस्तूर परजळीत धवें जालें आनी आबळे 2 जण ताचे लागीं संभाशण करताले. ते मोइजे आनी एलिया. ते महिमेन बरोवन परजळताले. ताच्या निर्गमना वरवीं देवाची मांडावळ जेरुसलेमांत तो कशें संपूर्ण करतलो ते विशयान ते उलयताले.
हेणे पेद्रू आनी ताचे संगाती न्हिदेन पिकल्ले. पूण ते जागे जातच जेजूचो वैभव आनी ताच्या संगाता उबे आशिल्ल्या दोगांक ताणी देखले. ते दोग जेजूक सोडवेचे वेळी पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, आमी हांगा आसलेले बरे. आमी 3 तंबू मारया, एक तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. आपूण कितें उलयता तें तो नेणासलो. अशें तो उलोवन आसतनाच एका कुपान येवन तांचेर धांपण घाली आनी त्या कुपांत रिगतना ते भियाले. तवळ त्या कुपांत तावन एक ताळो आयकलो. हो म्हजो पूत, हांवें विंचून काडलेलो, ताका आयका. हो ताळो थांबतस थंय जेजू एकलोच आसलो. शिसांनी हो घोट सांबाळलो आनी आपणे देखिल्ले संगती विशयां ताणें कोणाकच कितें सांगलें ना. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. बदलावण प्रकृतीचे नियम. देखून थंयसर नैसर्गिक वाडावळ आसा. थंयसर हंता हंतान जावची प्रक्रिया पळोवयेत. पूण रुपांतर वेगळेंच. तें एक दैवीक दर्शन. आमच्या सालते दिश्टीक असामान्य आनी विस्मितकायेन भरता. जेजू ताच्या मोगाच्या शिसां हुजीर रुपांतर जाल्ले विशेष घडीत आमी नियाळता. आयची तिनी वाचपां देवाची महिमा गाजयतात. दानियल प्रवादी देवाची महिमा देखिल्ले विशीं वर्णून जेजू क्रिस्ताच्या दैवीक अधिकारा विशीं साक्ष दिता. जेजूचे महिमे भरीत दर्शन जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो उद्देश जारी करता. सर्वेस्पर देव आपल्या एकल्याच मोगाच्या पुताक क्रिस्ताचें मिसांव दैवीक महिमेचें म्हणलें उगडापण करता. हें जेजूच्या दैवीक जिणयेचें अनावरण. क्रिस्तांवांक हो विशेष जागो आत्मीक जिणयेचें शेवट आनी बोळ. आमच्याय जिवितांत रुपांतर जावंक उलो दिता. शिसांक लाभलेलो हो अनभोग आमचे जिणयेंत आमी साकल्यार जिणयेच्या कश्टां अनवारांनी खंती दुखींत बरोशेचें खीण.